येवकार हांव समृता खडगांवकर. सुरवेक पळयाचे हेडलायन्स. हळदोण्या रामतळी वाठारांत बेकायदेशीर MRF शेडीचो विरोध चल्ला वाडत. आयतारा हळदणकारांची जाली खाशेली बसका. राज्यात कोयराचो विशय चल्ला वाडत. दिवचलचे न्हंयत पळोवपाक मेळटा राशिनी कोयराच्यो पोटल्यो. थळाव्या शेतकारांनी उक्तायला हुस्को. 31 डिसेंबर ते 1 आनी 2 जानेवारीक हवामानात ना बदल. 3 ते 6 जानेवारीक हलको पावस पडपाची शक्यताय. IMDचो अदमास. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. बेकायदेशीर MRF शेडीचो विरोध वाडत चल्ला. हे शेडीक लागून हळदोण्या रामतळी वाठारांतल्या थळाव्यांनी खर विरोध केला. देखून हळदोण्या ग्रामस्थांची MRF शेडी संबंधित आयतारा खाशेली बसका जाली. पळयात पुराय बातमी. पंचायतीच्या वांगड्यांचो प्रतिकात्मक बावले करून लासयल्लो जाल्यार बायलांनी भायरय काढलो. हळदोण्या MRF शेडीचो विशय आता बरोच तापत चल्ला. हे शेडीक आता थळाव्यांचो खर विरोध चालूच आसा. लोकांक विश्वासात घेवन कामां करूंक नाशिल्ल्यान थळावे फुर्योज जाल्ले. ही बेकायदेशीर शेड आमकां नाका तिडकिल्ल्या थळाव्यांनी मागला. आमकां हे हांगासरले नाका. आमच्या भुरग्या बाळांक भरपूर त्रास जातले तेन्ना आमकां ते घाणींनीच रावचे पडटले. आमचे कडेन पयशे ना वचून पयस खंयसर वचून राव म्हणून आमी फुडें सरलेली आसा आनी आमच्या देवाक लागून आमी फुडें सरलेली आसा. हे खंयसर तरी तुमी हे करून तेंच्यांनी बंद करूंक जाय. आनी ह्या कोयराक लागून तेंच्यांनी लोकांची घरां मोडपाक आनी कितें असल्यो धमक्यो आमकां दिवं नाका. आमी खंय वयतली आनी तुम्ही पहिले की आम्ही 8 दीस स्ट्रायक केले आणि MRF शेड जी आमची देवळा कुशीक दोन्ही देवळा कुशीक आणि आमचे देवाचे बाय कुशीक येतात ताका ओपोज करी आमी. फक्त एकाच कारणान की त्या जाग्यार येवची दुसऱ्या जाग्यार येवची म्हणून. आणि त्या ज्या 8 दिसाच्या कारणान जे कितले आमकां डिफिकल्टी येयले कोणे कोणे कितें म्हटलें कितें केलें आनी कोणाक लागून जालें हें सगळें आमी तुमकां दाखयल्लें आसा. वॉर्ड मेंबराचें रिकॉर्डिंग हें तें हें सगळें जाताना खंय तरी ते दिसा जेन्ना स्टॉप ऑर्डर येयली आनी जो सरपंच आहा तो खंय तरी आबूज जालो आनी तेजे खंय तरी जे इलिगेलिटी जाता त्यो साधना आनी तेजें कितें तरी काम साधना म्हणून तेणें एक स्टेटमेंट केलो की आपूण ह्या सगळ्या घरांचेर नोटीस काडटलो आपल्या कडेन कंप्लेनी आहा म्हणून. ताका लागून आयज कितें जालें इमिजिएटली नेक्स्ट डे जो कोमनिदाचो जो गांवकार आनी प्रेजिडंट आहा मेलवीन ताका तेणी घट धरून ह्या सगळ्या बारीक गरीब लोकांचेर तेणी कंप्लेन फायल केल्ली आसा. आमकां अजून नोटीस येवंक ना बट आमकां ती पब्लीश जाल्ली आसा फ्रॉम हें WhatsApp हें तें. सो ताका लागून ही सगळी लोक आयज एक जाल्ले आसा. फक्त एकूच सांगा की तुमी जर समज आमच्या घरांचेर हेचेर तेचेर कंप्लेनी घालतले जाल्यार आमी भिवपाचें ना. हे लोकांचें म्हणणें आसा, म्हाजें न्हू, हे लोकांचें म्हणणें. कित्याक जर आमचें देवाचेंच घर तर सारकें ना जाल्यार आमच्या घरासून कितें फायदो. सो आमदारान खंय तरी म्हाका दिसता तेणी आतां अप्रोच जावन हें करूं कित्याक आमी अप्रोच जाले आनी तेजो जो स्टेटमेंट येयलो तो सारको नासलो. तेणी खंय तरी म्हणूंक जाय की बाबा आपूण लोकांक वचून विचारता सरपंचाक घेवन बसून लोकांक घेवन कितें तें करता एक्सप्लेन करूंक जाय आसलें. आनी ही फोटिंगपणां सरपंचाची आनी हेची वॉर्ड मेंबराची चालूच आसा की आमी लोकांक कॉन्फिडन्सान घेतला. आमी ग्रामसभेक सांगला आनी ते दिसा सांगलें ग्रामसभेक तर सांगलें तूं ग्रामसभेचें रेजोल्युशन ना खंयचे ग्रामसभेक घेतलें तें जाल्यार म्हाजे कडेन फूल फायल आहा. टायम येयलो काय हांव त्या हेका सरपंचाक आनी डेप्युटी सरपंचाक आयज जसो एक्सपोज केला पळय स्लो एक्सपोज करतलो. आनी समज तरी आयकना जाल्यार खंयच्या एक्सटेंडाक आमी हे लोक वचत हांव न्हू हे लोक वचत ते सांगूंक शकना. आणि त्या टायमार जर ड्राय वेस्ट म्हणून परत थंयसर वेट वेस्ट हाडून उडोवंक लागले मागीर आमी गांवकारांनी कोणा कडेन झगडपाचें, आमी खंयच्या कोर्टान धांवपाचें, आमी कोणाक म्हणून विनवणी करपाची हो एक मोठो प्रश्न आसा. प्लांट आनी खंय व्हरा दुसरे कडेन व्हरा कित्याक लोकांक त्रास जावपाक जायना. कोणाचे जे इफेक्ट येतले फाल्यां इफेक्ट जातलो तो वेट. आतां फाल्यां जर कोणी हाडून थंय उडयलो वेट उडयलो तर कोण जबाबदार ना. फाल्यां तुमचे घेना ते डिपार्टमेंट म्हणटले तुमी जस्ट कन्सर्न ऑथॉरिटी सांगतले तुमी प्रिकॉशन घ्या. पण म्हाका दिसना ही घाण लोकांक सगळ्यांक खबर आहा की 100% थंय कचरो हो घाण जातलीच. तशेंच परत एक सगळ्या मेंबरांक मेंबर आसा कोण कितें आसा कोण कितें ना तांकां हांव रिक्वेस्ट करता की हो प्रकल्प जो बेगिनल्या बेगीन आमची मागणी आसा तुमी ही सगळ्यांची मान्य करा. मान्य करून एक लोकां खातीर तुमी लोकां वांगडा रावात.
गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. कोयर अजूनय राज्याचो एक व्हड प्रस्न जावन रावला, पूण सगळ्यात हुस्को करपा सारको मुद्दो म्हळ्यार कोयर न्हंयांनी उडोवप. संबंधितांक थळाव्यांनी साबार फावटी कागाळी करून लेगीत हो प्रस्न तडीक लावपा खातीर उण्यात उणी कारवाय जाल्ली दिश्टी पडटा. पूण ही वाडत वचपी समस्या हाताळपा खातीर सरकाराचे खर पावल कित्याक ना असो प्रस्न आतां लोकांक उपरासपाक लागला. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. आमी दाखयत आसा की कचरो जो आसा सगळे रस्त्यांचेर तशेंच उदकांनी लोक उडयतात. अशी समस्या आमी बिचोले रिवराची दाखयल्ली. ही जी न्हंय आसा ती एक मोस्ट पॉल्युटेड रिवर म्हणून आयडेंटिफाय जाल्ली आसा. म्हणून आमी फाटल्यान पळयता सगळे कचरो जो आसा तो बांदांक सामको तेंकोन येयल्लो आसा आनी खुबसो कचरो हांगा आसा. बाटल्यो तशेंच बियरीचे बॉटल्स अशे लोक हांगा भितर उडयतात. तशेंच हांगा जे कुशीकूच न्हंयच्या जे बागायतदार आसा तांकां भंयूय आसा की हांगा भितर मगर आसा, ते फाल्यां मगरी ज्यो आसा ते हांगा कांय म्हणजे WRDन तशी वेवस्था करूंक ना. ते मगरी वयर येवन तेंच्या बागायतदारान वचून तेंचे गोरवां तशेंच कोणाचेर एटॅकूय करूं शकता. ताचेर हे कचऱ्या खातीर ती खावपाक तांकां कितें मेळटा म्हणून ते लागीं येवन ते बागायतदारान येवंक शकता. ताचेर लक्ष दिवपाक जाय. आमी फाटीं दाखयल्लें की कचरो साफ करा, पूण अजून पर्यंत ते कांयच करूंक ना. पूण खुबसो मोठ्या प्रमाणान कचरो हांगा साचलेलो आसा. ताचेर WRDन कितें तरी उपाय करून जो कचरो आसा तो साफ करपाक जाय. तशेंच जी समस्या बाकी बागायतदार जे न्हंयच्या कुशीक जेंचे माड तशेंच आनी कितें बागायती आसा तेंची कितें समस्या आसा त्यो बेगितल्या बेगीन तेंच्यांनी सोडोवपाक जाय. तातूंत जे भंय जो आसा तेंच्या मदीं तो कमी जातलो. सार्वजनीक क्षेत्रांत काम करता आसतना अनेक गोष्टी सरकार करपाक सोदता आनी सरकारचे जे खातें आसा ती खात्या मार्फत एक काम केलें वता. हांगासर म्हाज्या ह्या प्रॉपर्टीच्या सगळ्या देगेच्या न्हंय जी वता त्या न्हंयक त्यांनी एक बरी बांदून हांगासर एक बांद बांदपाचो असो एक प्लॅन त्यांनी केलो आणि त्या प्लॅनाक अनुसरून त्यांनी आमचे कडेन NOC मागल्या ती आमी दिली. आमी दिल्या नंतर त्यांनी हांगासर बांद बांदलो आनी तो बांद बांदता आसतना हांगासर भितर खडी रेंव सिमेंट हाडपा खातीर आमचे दुरीग मोडले आनी ते दुरीग मोडून ते भितर आयले आनी तेन्ना म्हाका आश्वासन दिलें की हें जें आसा तें आमी दुरीग सारकें करतले म्हणून. पूण तेणी ते दुरीग केलेंच ना. लाखभर रुपया खर्च करून आमी ते सारकें केलें. पूण ते सारकें केल्या नंतर सुद्दां आतां परत त्यो फळयो घालपाक आनी कितें करपाक आमच्या प्रॉपर्टींतल्यान ट्रेसपास करून आनी ते दुरीग मोडून त्या PWचो जो इंजिनियर आसा तेचे लोक येवन हें केलें. हांवें वरली तांकां सांगून सुद्दां तेणी म्हाजी कसलीच कदर केली ना, दखल घेतली ना. आनी आज जर हांगासर पळयत जाल्यार हे बांद आडयल्या नंतर हांगासर जें उदक आडयलां तितून हो जो कितें घाण जी जाल्या आनी ती झाडां बिडां सगळीं एकठांय जाल्या ती साफ करपाची कसलीच तांचे कडेन तयारी ना आनी तेजेर तांचें लक्ष ना. आनी हाका लागून हांगा जावं शकता की ह्या न्हंयत क्रोकोडायल्स म्हणजे मगरी आसात हें आमी आयकलां. तांकां ह्या बांदा वयल्यान हांगासरल्यान वयर सरून आमच्या प्रॉपर्टीन मगरी भोवूंक शकता अशी भीती आमकां आसा. म्हाजी गोरवां आसा ती गोरवां भाटभर भोंवतात आनी आमी वयर रावतात. हांगासर आजूबाजूकूय लोक रावतात. म्हणजे ह्या जनजिवनाक हांगासर धोकादायक अशें ह्यो जो कचरो जो आसा तो त्या WRD डिपार्टमेंटान ताबडतोब हांगासरल्यान काडचो, ही न्हंय साफ करची आनी लोकांचें जिवनमान सुखी जाता हाची दखल घेवची अशें हांव तुमचे कडेन मागतां. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, सुभाशीश गोवेकार आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. सरकार दर एकल्याक मजत करता म्हणटा, खरें करता होय. गोरगरिबांचो सरकार गोंयांत कोण गरीब उरचो ना. हर घर अन्न वस्त्र निवारा अशें म्हणपी सरकाराक काणकोण गांवडोंगरी वाठारांत रावपी चंद्रिका वेळीपाचें दुख्ख कित्याक दिसना. घरात वीज ना, संडास ना, लोकांनी दिल्ल्या अन्नाचेर जगपी चंद्रिका. पळयात देविदास गांवकाराचो खासा रिपोर्ट.
तळत ना नाहीत ना कांय ना म्हाका. सद्याक जे आमच्या गोंयाक सरकार आसा ते सरकार म्हणटा की गोर गरिबाचें सरकार आणि आपले काम जे आसा ते अंत्योदय तत्वा मेरेन करपाचें अशें तांचें ध्येय आसा. दर एकलो सांगता की गोंयान कोणूच गरीब आसचो ना किंवा गोंयाक जे अन्न वस्त्र आणि निवारा ह्यो ज्यो प्रायमरी किंवा मूलभूत गरजा ज्यो आसा त्यो गरजा न मेळटा एकूय मनीस उरपाक शकना आणि उरचोय ना अशा धर्तेचेर खंय आपूण काम करता अशें ते सांगतात. पूण दुर्दैव अशें की आज बदलत्या काळानुसार ह्या 3 गरजां बरोबरच उदक रस्तो आणि लायट ह्यो आनीक 3 गजाल्यो तातूंत भितर एड जाला. पूण दुर्दैव अशें आमचें की काणकोण तालुक्यांतल्या गांवडोंगरी पंचायत वाठारांत आशिल्ल्या श्रीस्थळ भागांतल्या हांगासरल्याच सारखे पंचायतीच्या लागीं आशिल्ल्या एका वाड्याचेर ही जी एक जाणटी रावता तिका धड लायट ना, तिका उदक ना, नळ ना, तिका टॉयलेट्स ना आणि सादें रावपाक घर सुद्दां ना. पयलीं खरें म्हटल्यार हांगासर एका मातयेचें घर आशिल्लें जो स्थानीक आज गांवडोंगरी पंचायतीचो सरपंच आसा. ह्या सरपंचान आपल्या स्वताच्या पयशांनी कॉन्ट्रिब्युशन काडून तिका 2 चिरे हाडून मातशी बारीकशी खोपटी घालून दिली. पूण सरकाराक ही परिस्थिती अजिबात दिसना आणि ह्या परिस्थितीन ती जगता आसतना जे 60 वर्सां जाल्या उपरांत सरकार तांकां जो आधार म्हणून दिता 1.5 ते 2,000 ते सुद्दां गेले 3 ते 4 म्हयने जाल्यार तांकां मेळूना. देखून तिचेर आज 60 वर्सां जाले उपरांत सुद्दां लोकांच्या शेतांनी भाटांनी किंवा नडणेचें काम करून जे कोण तांदूळ दिता किंवा आनी कितेंशें दिता अशें जे कोण दान स्वरुपान दिता ह्या आधाराचेरूच तिका दीस काडचे पडटा. अशा तरेची हालाकीची परिस्थिती जगपाचें सद्याच्या परिस्थितीन दीस काडपाचें काम अजूनही आमच्या हांगासरली ही जाणटी चंद्रिका वेळीप म्हणटा ती करतात. सरकार हाजे कडेन किंवा अशा परिस्थिती कडेन गंभीर्यान लक्ष दितलें काय कितें किंवा अशी परिस्थिती आशिल्ल्या लोकांक सरकार खंयच्यान आधार दितलो. आता तू म्हणटा कितें सरकारान आपल्याक काय मदत ना, तुगे कोण कामाय वचना म्हणटा तू. आता जगतो जाल्यार कितें पेज तरी जाय न्हू. तुका तांदूळ बी खंयचे हाडटा तू? कोण कोण दिल्ले ते खाता न्हू. सोसायटी तांदूळ खावंक जायना म्हाज्या. कोण कित्याक दिता? बेश्टे कोण दिता तुका? हें कितें जाल्यार आतां शेतां वयता हांव तेंगेल्या ती आतां पयर मळटाना येयल्ली मळून येयल्ले दिसा इतले तांदूळ हाडले म्हाका तेच खाता हांव आतां. आनी बुबरा गेली जाल्यार ती हांगा बांदे बिंदे करता न्हू कितें कळंगान येता ती घेवन येतात ते खाता हांव अशें. समज अशें करून तुका कोण समज कितें दिना जाल्यार मागीर तूं कशें करून जगतली? कितें करून जगता कितें सोसायटी ताला इल्ले पेज करून खावपा न्हू आनी कितें करता न्हू. तुका कितें दिसता सरकारान तुका कितें मदत करची अशी तुका दिसता काय कितें दिसता तुका? करूना इतले फाटी हातें गेल्यार केली म्हणपा न्हू. हेचे फाटी कांयच करूं ना? ना 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 एक मेळटा ते येणेन केल्ले 2,000 तेच खाता हांव. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. मांद्रे जुनसवाड्यार डिझास्टर शेल्टर होमा विशीं सध्या घुसपागोंदळ चल्ला. ह्या डिझास्टर शेल्टर होमात आता पुलीस स्टेशन येवपाचें आसा अशी बाब फुडें आयल्या. ही गजाल पंचायतीक खबरच ना खंय. देखीक संबंधित विभागामदी समन्वय ना हाजे हे जिते जिवे उदाहरण. पळय संदीप कामुलकराचो हो खासा रिपोर्ट. कथा जावन आसा मांद्रे पुलीस स्टेशनाची. मजेशीर गजाल आसा. पुलीस स्टेशन मांद्रे जुनसवाडा डिझास्टर शेल्टर होम म्हणून एक वर्ल्ड बँके कडल्यान फंडिंग घेवन जे बांदलेले की जेन्ना डिझास्टर जाता तेन्ना थंय शिफ्ट करप. पण अजाबाची गजाल डिझास्टर शेल्टर होम ज्या दिसा इनॉग्रेशन सीएमान केले त्या दिसा पासून आयज मेरेन तें बंदच आसा. आमी तेजेर आवाजूय उठयलो कारण ही बिल्डींग बांदून दवरले कितें तरी थंय येवंक जाय आसलेलें कांयच ना. लास्ट खंयच्यान तरी तकलेन येयले की थंय पुलीस स्टेशन हाडप. आनी मजेशीर गजाल म्हणजे कॉर्डिनेशन कशें आसता गव्हर्मेंटाचे आनी पंचायतीचे ते हातूंतल्यान कळटा की
पुलीस स्टेशन येता आता ते सध्या पुलीस स्टेशन जे डिझास्टर शेल्टर होम आसा तेची कस्टडी ग्रामपंचायती कडेन आसा आनी हे ग्रामपंचायतीक खबरच ना की थंय येता म्हूण मागीर बाकीच्या सगळ्या सोर्सा कडल्यान कळ्ळें की थंय येता म्हण तेंच्यांनी काल मिटींग घेतली आनी तेंच्यांनी डिस्कस केलें आनी तेंचें अशें म्हणणें आनी तेंच्यांनी आयज प्रेस कॉन्फरन्स दिले आनी तेंचें म्हणणें अशें आसा की ह्या डिझास्टर शेल्टर होमांक पुलीस स्टेशन येता हे पंचायतीक खबरूच ना कारण तेंचे कडेन कोणी परमिशनच मागलेली ना आनी अनावन्स जाल्लेलें आसा की डिझास्टर शेल्टर होमांक पुलीस स्टेशन आसा येता आतां मजा कशी आसा की कितलें कोऑर्डिनेशन तें पळया की गव्हर्मेंटान कितें डिसिजन घेता ते पंचायतीक खबर नासता कारण जी कस्टडी पंचायती कडेन आसा म्हण तांकां कळ्ळें की खंयच्यान तरी सोर्सिसा कडल्यान कळ्ळें की थंय पुलीस स्टेशन येता आनी ते म्हणपाक तांकां विचारपाक जेन्ना लागले सरपंचाक बी तेन्ना सरपंच म्हणपाक लागलो आपल्याकय काय खबर ना कारण तेजे कडेन कोणें परमिशनच मागलेली ना आनी मजेशीर की MLA एका वाटेन सरपंच एका वाटेन आनी सरकार एका वाटेन मजेशीर गजाल आहा की कोणाचेंच कोऑर्डिनेशन कशें ना तेजो हे एक झणझणीत अंजन म्हणटा तशें पुलीस स्टेशन बांदपाक आपूण कसलोच व्यवहार केल्लो ना देखून सरपंचाचेर लोकांनी कसलोच आरोप करचो न्हय अशा उतरांनी सरपंचान खासा पत्रकार परिशद घेवन आपली बाजू मांडली आयकात सरपंचाचेर एलिगेशन करपाची गरज ना की सरपंचान परस्पर ही बिल्डिंग पुलीस स्टेशनाक दिल्या म्हणून सरपंचान हीच न्हय बिल्डिंग तर आज पर्यंत पुलीस स्टेशन हांगा घाल म्हणून सरपंचान मांद्रे पंचायतीन कसलोच व्यवहार खंयच्याच डिपार्टमेंटाक केल्लो ना एकदा जे लेटर आयिल्ले त्या बिल्डिंगे संदर्भात त्या वेळाचेर कॅटेगरिकली आमी कॉरस्पॉन्डन्स केला डेप्युटी कलेक्टराक की तुमकां जर त्या बिल्डिंगेन कितें सेटअप करपाक जाय जाल्यार हांवें ताका पार्श्वभूमी मेन्शन केला की खंयच्या खंयच्या डिपार्टमेंटा थ्रू ती बिल्डिंग बांदल्या गेल्या वर्ल्ड बँकेचो फंड कित्याक खंयच्या कामा खातीर तो वापरला आनी इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्स हे हांवें क्लियर केला आनी जर कोणाक कितें जर जाय भविष्यान जाल्यार ते नेसेसरी कंपिटंट ऑथॉरिटीजां कडेन परमिशन्स घेवपाचे आतां नेसेसरी कंपिटंट ऑथॉरिटी कडल्यानय जर परमिशन घेतले जाल्यार लोकल बॉडी म्हणून आमच्या कडेन तो कॉरस्पॉन्डन्स येवप गरजेचें आसा जो कॉरस्पॉन्डन्स अजून पर्यंत मांद्रे पंचायतीन पुलीस स्टेशन मांद्रे गांवांत जाता म्हणून कसलोच येयल्लो ना आतां पळय ते पुलीस स्टेशन 9 ग्रामपंचायती खातीर म्हणून हांवेंय आयकलां खंय तरी आनी खंय तरी सेटअप जाता आसतलें तुयन जावं शकता मोरजे जावं शकता तुज्या हरमल जावं शकता हेचेर हांवें तांकां सांगलां आनी हांवें म्हजी बाजू क्लियर केल्ली आसा गांवच्या लोकांक म्हाका क्लियर करप गरजेचें आसलेलें आनी ह्या प्रसार माध्यमांतल्यान हांव गांवच्या लोकांक बी क्लियर करता मांद्रे सरपंचाचो पुलीस स्टेशन गांवांत स्थापन जावपाक विरोध ना हे हांव पयलीं क्लियर करता विरोध ना पण मांद्रे पंचायतीन अमक्या जाग्याचेर पुलीस स्टेशन घाल म्हणून कोणाक NOC दिल्ली ना गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी घेऊया एक ल्हानसो विसव विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो शिरवड्या SAGच्या रेसिंग क्लब द गोवा MX स्टोरान चेरियल सिक्वेराच्या यादीन सुपरक्रॉस गोंय आयोजित केल्या 1 जानेवारीक मडगांव सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांटा कडेन हो इव्हेंट जातलो शिरवडेच्या रेसिंग क्लब दी गोवा हांणी 1 जानेवारीक सांजेच्या 4 वरां सावन शिरवडे नावेली लागसर आयोजित केल्ल्या फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया खाला शेरिल सिक्वेरा मेमोरियल सुपरक्रॉस सर्त जातली हे सर्तीन पहिलेच खेपे 5 बायलां सयत सुमार 50 भारतीय रायडर्स आपली कुशळटाय सिद्ध करतले Without you people, we are not able to sort of bring the whole concept of supercross racing within India, and I'm sure you will help us in making it more reachable to the youngsters. Thank you Servodam Club for having us here. It's an honor for us to be part of this event. The youngest rider, 6-year-old Riddhin Sai of Coimbatore, will participate in the junior under 10 class along with 4 riders. The junior under 14 class 8 will feature 5 riders. A special feature between the races and freestyle show by the world-class stunt riders Thomas
all the way from Austria, and Mr. Sebastian all the way from Finland. First, and thanks also for the club and FXR to put out possibilities to have this kind of event here in Goa. I've been visiting a few times here, just watching around and enjoying the place, so I can't wait to see the vibe of this event later, the 1st of January. So really looking forward to see all the national racing and a world-class show. Joseph, what do you say? Yeah, we are building some ramps and landing there today, and we will try to make a good show there and hope the people will like it. गोवा 365 खातीर संदीप तुवेकार, गौतमी गांवकार आणि संगीता ओली. 31 डिसेंबर ते 1 आणि 2 जानेवारीक हवामानात बदल जावपाची शक्यताय ना. 3 ते 6 जानेवारीक हलको पावस पडू येता. धुके पडपाची शक्यताय IMD उक्तायल्या. फुडले 48 वरां मेरेन धुके पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान मुखेलपणान नितळ मळब आसतले असो अदमास आसा. तापमान अनुक्रमान 35 ते 21 डिग्री सेल्सियस आसतले. 31 डिसेंबर ते 2 जानेवारीक सुके हवामान आसपाची शक्यताय आसा. 3 जानेवारीक कांय वाठारांनी हलको पावस पडू येता. उपरांत 4, 5 आणि 6 जानेवारीक हलको ते मध्यम पावस पडू येता. फुडले कांय दीस धुक्यांचो अदमास IMD उक्तायला. तापमानात व्हडलो बदल जावपाची शक्यताय ना. फुडल्या 48 वरांत मळब, नितळ आणि धुक्यांचो अदमास आसा. तापमान अनुक्रमान 35 डिग्री आणि 21 डिग्री सेल्सियस आसतले. 2 जानेवारी मेरेन सुके हवामान. 3, 4 आणि 5 जानेवारीक हळुवार ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय. फुडले 4 दीस धुके, तापमानात व्हडलोसो बदल ना. सोमारचे चढावत आणि उणे तापमान 35 आणि 21 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबुक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.